हावजी गोंयांत कितलीशींच वर्सां सावन चालू आसा. फेस्ता फुटबॉल टोर्नामेंटा वेळार हावजी गोंयांत जाता. हावजी कजिनो भाशेनूच गेम ऑफ चान्स आसा. हावजी गोंयांत रेग्युलरायज करची म्हण एडव्होकेट राधाराव ग्रेशियस हांची मागणी. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. इतिहास मरे हावजी पडे हा ते हांव भुरगो आसतनासून आख्ख्या गोंयांत हावजी चलता. फेस्त जालें का हावजी चलता, फुटबॉल गेम जाली हावजी चलता, कित्या खातीर चलता. आनी तेन्ना प्रायज मातशें उणें आशिल्ली, गोळे 1000 रुपया 2000 3000. आतां सडनली प्रायज वाडयली, 10 लाख 15 लाख जाली. सपोज ते 100 रुपयान तर लिगल आहा ते 1000 जालें जाल्यार लिगल जावपा जायना न्ही. इफ इट इज लिगल इट इज लिगल, इफ इट इज इलिगल इट इज इलिगल. सो तुमी आतां प्रायज वाडयली म्हणून तुमी ते इलिगल म्हण. सो हावजी इज पार्ट ऑफ एटलिस्ट गोवन स्पोर्ट्स एंड फिस्ट कल्चर. जावं इवन नाटक बी हें जाता, आमचे फेस्त जाता, हिंदू मेला बी जाता थिंगाय चलता. सो दीस इज इनग्रेन्ड इन अस. सो तुमी आतां तें कंप्लिटली बंद करप म्हणजे इट इज लायक थ्रोईंग द बेबी आवट विथ द बाथ वॉटर. समथींग इज रॉंग, यू रेग्युलेट इट. तुमी आतां काजिनो अलाव कोताय. नाव अंडर द लॉ देर इज समथींग कॉल्ड गेम ऑफ स्कील एंड गेम ऑफ चान्स. आतां हें हावजी पड्या इट्स अ गेम ऑफ चान्स. नंबर काडात, चान्सान लागले जाल्यार तुका लागता, नो स्कील इज इनवॉल्व. आतां सपोज यू हॅव अ पेनल्टी किक आउट, तेन्ना तूं गोलकीपर आसता आनी हो प्लेयर आसता. स्कील इज इनवॉल्व. तुज्यान गोल मारून जाता ना मारून जाता तेज्यान बंद करपाक जाता. दीस इज गेम ऑफ चान्स, नो डावट. पूण काजिनो ऑल्सो इज गेम ऑफ चान्स. हें पळय मांदोवीन चलता, तें पयशे लायता तें गुंडावता आनी तुका येयले जाल्यार चान्स न्ही. तुमी आतां क्रोर्सान धंदो आहा तो तुमी एलाव कोताय. आनी गोंयकार लोक पळय बारके 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपया हेटाय ते तुमी बंद कोताय. म्हणजे आतां अशें दिसता आमकां की गोंयांत गोंयकारांक केल्लो चान्स ना. हे भायले कोण पयशे घेवन येयले ते आनी कोण व्हरपाचे. सो इफ देर इज समथींग रॉंग विथ हावजी, यू रेग्युलेट इट. यू ब्रिंग इन लॉ वेर कोण हावजी घात न्ही तेका GST लाय, तेका विनिंगाचे टॅक्स लाय, तुमगे तुम कर. कोण जर ते वर्दी न्ही कोत तेन्ना. आमगे फुटबॉल पळय गोंयांत चलता इतली वर्सां. फुटबॉल इनकम कितकोन येता. एवरी गेम आय रिमेंबर, हुंय गेमी वचता थिंगा गेमींग हावजी आसता. कंपल्सरी इंटरवला हावजी कोताय. ते पयशे येताय ते क्लब कितें चलयताय, फुटबॉल चलयताय, स्पोर्ट्स चलयताय. सो तुमी हें सगळें बंद करून उडयताय म्हळ्यार कितें तुमगे आतां. See, government doesn't seem to be having a head, man. If you see a problem, you solve it. You don't simply throw away everything, clear everything. So my request government आक बाबा ये हावजी मरे तुम्ही आता रेग्युलेट कराय, ये कायदो कराय. तुम्ही काजिनो एलाव केले ते भाशेन तेंकाय एलाव कराय. Bring in law, you will get your income now. I think that is what I would expect.